फोंड्या जुन्या बाजार प्रायमरी शाळेच्या वर्गाचेर भुरग्यांचो बहिष्कार चालूच पालक म्हणटा हेडमिस्ट्रेसीची नीता नायकाची बदली फाटीक हे मेरेन भुरग्यांक स्कुलान धाडचे ना। दक्षिणेक सनबर्नाक विरोध पेडण्या कोरगाव ग्रामसभेत दोंगर कापणी परवानगी नसताना उभी जातल्या अंधाधुंद विला आड थाराव। राजस्थान सावन चोरी करूंक गोंयांत आयिल्ल्या तिगांक धरले, दोग फरार, पिस्तूल बुलेट जप्त। चोरयेचो प्लान फेल जाल्ल्यान वतालो हुबळीत दोगांचो सोद। मेरशे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डांक पंचायतीचो तेको, कागाळ करूनय एक्शन जायना। 8 बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डाक कारवाय करची, गॅस लिकेज उपरांत थळाव्यांची मागणी। पॅरिस ऑलिम्पिकात भारताक पयले पदक, मनु भाकराक 10 मीटर एअर पिस्तॉल सर्तीत कांस्य पदक, 20 पॉइंटांनी रुपे वगडायले। शुटिंगात पदक जोडपी मनु पयले भारतीय। रोमी लिपीक देवनागरी कोंकणी प्रमाण समान दर्जो दिवचो म्हूण साश्टीत आवाज वाडटा। 18 ग्रामसभेचे आयतारा एकाच बरोबर रोमी खातीर थाराव। हळदोणच्या बाजार संकुलाची बिल्डिंग मोडपाक सुमार सकाळच्यान सुरवात। पोन्ने जाल्ले बिल्डिंगे सामान काडून एक्शन सुरू। बोली लावप्यांचो उणो प्रतिसाद, केंद्र सरकारान 3 खनिज ब्लॉकांची पावणी केल्या रद्द। जम्मू काश्मीरातल्या लिथियम ब्लॉकाचो आस्पाव, टायटेनियम आणि बॉक्साइट ब्लॉकाची पावणी रद्द। केंद्राच्यो येवजण्यो बदलच्या पयलीं लोकांमेरेन पावयात। राज्यांनी येवजण्यांचो बदल नाका, प्रधानमंत्रीचो मुख्यमंत्री परिशदेत सल्लो। म्हादय प्रवाहाचो मुखेली स्कॉट 31 जुलयाक निवृत्त। सुत्रां सांगता ते आदी प्रवाहाचो केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाक इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर 3 राज्यांची नजर। दिल्ली IAS कोचिंग सेंटराच्या तळघरात हुवार, 3 UPSC विद्यार्थी बुडून सोपले, 14 विद्यार्थी रेस्क्यू। कोचिंग सेंटराचो मालक समन्वयकाक अटक, विद्यार्थी आंदोलनार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून नव्या राज्यपालांची केला नेमणूक, 3 राज्यपालांची अदलाबदली। 18 ऑगस्ट मेरेन जपानातल्यान नेताजीचे अवशेष परत हाडचे। नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचो नातू चंद्रकुमार बोसाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक उलो। तामिळनाडूत राजकीय फुडाऱ्यांचे एकार एक खुनाची माळ चालूच। AIADMKचो फुडारी पद्मनाभनाक अनवळखी हल्लेखोरांनी जितो मारलो। गोलान हल्ल्याचे फाटभुंयेर लेबननान केल्ल्या हल्ल्या उपरांत इराणाची इस्रायलाक अभूतपूर्व परिणामाची शिटकावणी। समाजवादी पक्ष फुडारी माता प्रसाद पांडेची उत्तर प्रदेश विधानसभेर विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून नेमणूक। झारखंडात वेगवेगळ्या सुवातांनी हत्तीने केल्या हल्ल्यात 2 जाण सोपले। गावकऱ्यांनी केलो निषेध, लुकसाण भरपाईची मागणी। जयपूरच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या, नीट परीक्षेच्या निकाला उपरांत निराशेन आत्महत्या। विदेश व्यवहार मंत्री S जयशंकर टोकियोत अमेरिकेचो विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकनाक मेळ्ळो। द्विपक्षीय संबंध आणि प्रांतीय प्रश्नाचेर चर्चा। हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशात 10 दिसा उपरांत मोबाईल इंटरनेट सुरू। आरक्षणाच्या आड विद्यार्थी आंदोलनाच्या हिंसाचारात 100 वयर सोपले। 4,500 भारतीय परत भारतात।